समाज कल्याण खात्याची मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजण ह्या वर्साय चालू उरतेली। डिसेंबरात लोकांक हे योजनेचो लाव मेळटलो असे खात्याचे संचालक अजित पांचवाडकार हांनी सांगले। राज्यातल्या 60 वर्सां पिराये वयल्या लोकांक देवदर्शन दिवपाच्या हेतान राज्य सरकारान समाज कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान 2022 सावन मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजण चालीक लायल्या। हे योजनेखाला गोयातल्या भाविकांक रेल्वेन तिरुपती, शिर्डी आणि वालंकिनी हांगा व्हरतात। हे योजनेखाला पहिली गाडी 7 नोव्हेंबर 2022 दिसा गेल्ली। फाटल्या 2 वर्सांत सुमार 12,000 भाविकांक हे योजनेचो लाव मेळ्ळा। आता डिसेंबर सावन ही येवजण परतून सुरू करतले असे पंचवाडकार हांनी सांगले। सध्या हे योजनेखाला 8,838 अर्ज प्रलंबित आसा। तातूंतले 7,543 अर्ज तिरुपती दर्शना खातीर आसात। वालंकिनीच्या दर्शना खातीर 702 अर्ज जाल्यार शिर्डी वचपा खातीर 593 अर्ज प्रलंबित आसा अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांनी पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली। अशोच माहिती दिवपी बातम्या आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।